Giribab, today one of your MLAs, Reginald, resigned. What do you think is the reason? Because on his birthday, you all had convinced him, including party Vice President Rahul Gandhi, convinced him to stay back in the party when he was supposed to go to AAP. Why is such a thing before elections now? रेजिनाल्डाचे बेजिकली हे पॉलिटिक्स सगळे पळयलें जाल्यार तो केन्ना पार्टी बरोबर असो 100% नासतालो. आमी ताका प्रयत्न करताले की लोक आमकां म्हणून सांगताले ताका बरोबर दवरपाचो आमी प्रयत्न करताले. इवन तो म्हाजेर खूब स्टेटमेंट बिलो बेल्ट करीत आसतालो. हांव केन्ना रिएक्ट केन्ना ना तेका झगडपाक गेलो ना. आनीक तेजे बरोबर सदांच बरेपण दवरून सगळे जॉयंटली युनायटेडली एक फायट दिवया म्हणून हांवें म्हाजे तरेन प्रयत्न केल्ले आसा. पूण तेगे मायंड सदांच अनस्टेबल. तेजे पयलीं तो आम आदमी पार्टी वयता म्हणून बोवाळ जालो, तेजे नंतर आमी गेले समजलो. सो तो एक्चुली कन्फ्यूज कंप्लीट. आनी तो आतां खंय वयतलो म्हणजे थंय सुद्दां तो स्टेबल उरतलो काय हो एक व्हडलो दुबाव आसता. अशी वादळ येता वयता आनी वादळ येता तेन्ना फक्त व्हडलीं झाडां आसची पडटात. आमचे सारके जे ग्रासरूट लेवल आसता ते फॉर्म ग्रावंडान फॉर्म आसता आनी तीच आमची एनर्जी, तोच आमचो फोर्स. ही पार्टी आमची आमी वयर काडली. No, there was not even a single call on the contrary. We were trying him since yesterday night. We were not getting him. Morning also I tried. His both mobiles were up. So असले सगळे जे ट्रेटर्स आसा त्या ट्रेटर्सांक लोक सारके म्हणटा ते जज करतले आनीक पीपल ओन्ली पनीश ऑल दीस पीपल. पूण एक बरी गजाल जाली की असलें कितें घडटा तें इलेक्शनाच्या पयलीं घडटा. आनी हें तर आमी जो एक दीस सामको स्टँड घेतला की आमचे एकदां इलेक्ट जातकर आमदार वचचें ना. सो थंय आमकां थोडें हें जाता आशिल्लें. सो आमी एक बरें म्हणटा की कितें घडलें तें पयलीं घडलां. आनी काँग्रेस पक्ष हो लिडराचे हेजेर केन्नाच नाशिल्लो. लिडर येयले, आपले बेनिफीट घेतले, पार्टी यूज केले आनी गेले. पूण आमगेले जे पक्षाचे कार्यकर्ते जे आसा डेडिकेटेड कमिटेड आमी सगळे ते हो पक्ष आयज सुद्दां वयर काडले तेणी आनी कंटिन्यू वील फायट. म्हणजे लोकांनी सगळे आमचे 10 आमदार पयलीं गेल्ले तेन्ना साकून लोक आमकां थोडे हें करताले की पार्टी येताली. पूण ताजे नंतर आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर पार्टी परत आमी सगळे उबी केली. लोकांचे हेजेर आमी लिस्टूय अनावन्स केलें आनी लोकांच्या बळाचेर आमी हें इलेक्शन जिखतले बीन इतले कॉन्फिडन्स आमच्या लोक आनी आमचे जे कार्यकर्ते आसा त्या बळाचेर आमी आयज सांगता. पूण तृणमूल काँग्रेस जे एक तेणी नवें पॉलिटिक्स घेवन गोंयांत आयल्या ते BJPक मदत करपाक काँग्रेसीक हल्ल्याचेर हल्लो करता आनी तांकां दिसतलें की आमी जितले BJPक एक्सपोज करता BJPचे आमी स्कॅम हाडटा. जर तुमी BJPक काबार करून येयले जाल्यार तुमी आमी जेन्ना BJPक एक्सपोज करता तेन्ना तुमी आमकां मदत करपाक जाय आशिल्ली. पूण तुमी आमकां डिमॉरलायज करपाक पळयता, आमकां आमचेर हल्लो करपाक पळयता. पूण तुमी आमचे TMCन असो कसोय हल्लो केलो जाल्यार आमकां कसोच फरक पडचो ना. आमच्या कार्यकर्त्यां भितर फरक पडटना. आमचे खुबशे बरे बरे लिडरान तेणी कन्फ्यूज केल्ले आसा आनी कन्फ्यूज करतात. ते BJP कडेन कांय करपाक वचना. फक्त तेंचो एजेंडा एकूच आसा की काँग्रेसीक गोंयांत डिस्ट्रॉय करप. जे BJPक आनी बाकीचे तेजे सगळे लिडर RSSक शक्य जालें ना. ते BJPन हायर केल्ली TMC केन्नाच गोंयांत शक्य जावची ना. So what happens next afterwards? So immediately bloc will decide. The bloc committee of Urturi will meet. They will take the stock of the situation and bloc will discuss this matter. So how do you see that itla senior most तुमच्या बरोबर आलेलो suddenly taking such a decision after being announced a ticket, being there with you all? You had also been able to catch up with him. पार्टीचे इश्यूज तुमचे तरी पूण सगळें जावनय सडनली हो सट्टा हें लोकांनी एक्चुअली जज करपाक लोकांचो रायट. आमी ताका जे हें आसतालें तें सदांच आमी ताका सुविधा सगळ्यो केल्यो कंप्लीट.
म्हणजे म्हाजे कडेन खूब डिफरन्स आसा. म्हाजे कडेन केन्ना तेगेले हांवें केन्ना वायट म्हणलें ना ताका, पूण हांवें सदांच ल्हान जावन तेजे कडेन गेलो. त्या पक्षाचे इंट्रस्ट आसलो. गोंयच्या लोकांक दिसतालें की युनायटेड डे आमी फायट करपाक जाय म्हणून. आयज तोच सेंटिमेंट आयज कुर्तरी सकाळच्यान फोन येतात जेन्ना रेजिग्नेशनाचो इश्यू आवट जालो. सो कुर्तरीच आमची सगळी टीम सामकी फॉर्म आसा एंड वील फायट इट आउट. एका एक करून बीजेपी काँग्रेसींतलो आमदार वचत आहा. वॉट इज द रिजन फॉर दॅट? बिकॉज फ्रॉम 17 यू हॅव नाव रेडीज टू जस्ट टू एकूय म्हटल्यार जाता बिकॉज राणे इज डिफंक्ट म्हटल्यार जाता तुमचे. सो वॉट इज द रिजन? कॅन यू जस्ट टेल अस? हो जे सेल्फीश जो लिडर आसता तो सेल्फ इंट्रस्ट गोंयचे इंट्रस्टाच्यान आनी पार्टीच्या इंट्रस्टाच्यान पयलीं हें करता आनी तेची क्लॅरिटी ना. तांकां एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय, तेंचो विजन कितें ही तेंचे कडेन इज अ लॅक ऑफ क्लॅरिटी आनी दे आर कन्फ्यूज लिडर. दे आर ओनली जॉयन पार्टी फॉर द सेल्फीश इंट्रस्ट. They were with the party for the selfish interest. They never had state interest and the party interest at all. Do you think this is a blessing in disguise for Congress because all senior leaders have left and you can field young faces? New faces. Actually, आमी प्रत्येक ऑपॉर्च्युनिटी जे आमकां जे हल्ले जाल्यात तातूंतल्यान आमी ऑपॉर्च्युनिटी पयली आनी तातूंतल्यान आमी लोकांक पक्षा कडेन एट्रॅक्ट केल्ले आसा. सो आमकां अपेक्षा आसा ह्या वेळारी लोक आमी जे कितें फायट करतात त्या फायटाक जे आमी कॉज घेवन फायट करतात तेजे बरोबर आमी फर्म रावल्ले आसा आनी आमकां खात्री आसा आमच्या गोंयचो लोकूय हें सगळें पळयता कितें नाटकां ही सगळीं चल्ली आमची जेन्ना हांवें पॉलिटिक्स गोंयांत सुरू जाल्लें आसतें आनीक पीपल आर द बेस्ट जज एक्चुली. राहुल गांधी हॅड स्पोकन टू रेजिनाल्ड एक्चुली. ताज्या मागीर आतां did you inform him about this all this things? No, this just happened, no? But for many people I feel it may not be shocking. तो येवच्यान कसो सगळ्यांक मेळप हें तेका चालू आसतालें आनी आतांच न्ही पयलीं सुद्दां एक्चुअली तो 10 जाणांच्या लिस्टान आशिल्लो. अनफॉर्च्युनेटली ताका ती TCP मिनिस्ट्री दिली ना म्हणून तेन्ना तो जॉयन जावन नाशिल्लो. तरी सुद्दां आमी ताका ओपिनियन हें करून आमी ताका बरोबर घेवन वचपाचो प्रयत्न. पूण हें तुमी जाणा आसलें जाल्यार तुमकां आयज सांगता तें पयलें तुमकां खबर ना न्ही दॅट ही वॉज ऑलवेज शेकी. तो सदांच शिकी आशिल्ली. लास्ट टायम शिकी आशिल्लो तो लास्ट सो इलेक्शन. फाटल्या दिसांनी आमी प्रयत्न करताले ताका बरोबर केन्ना तरी तो तेजे तितून भितर मॅच्युरिटी येतली. आमी सदांच एक्सपेक्ट केलें आनी लोकांकूय दिसतालें की रेजिनाल्डा भितर केन्ना तरी मॅच्युरिटी येतली म्हणून. अशें लोक होप दवरताले आमी तोच होप दवरताले जशें लोकांक दिसता तशें. तेजे बालिशपण जें आसा तें बालिशपण वचून केन्ना तरी तो व्हडलो जातलो आनी मॅच्युअर्ड जातलो अशें सगळ्या लोकांक दिसतालें. सो पूण सगळे लोकांचें एक्सपेक्टेशन जें आशिल्लें तें रेजिनाल्डान परत फेल केलें. फाटल्या दिसांनी एक इशू जाल्लो पळय जेन्ना तो एका हॉटेलान कोणाक BJP लिडराक मेळ्ळो म्हणल्यार दॅट टायम यू हॅड कम टू सेव हिम समथींग. नाव वॉट इज ट्रू वो वॉट इज रॉंग तें सांग मातशें. तो मेळपाक गेल्लो यू सपोर्टेड हिम एट That time he told me that he is meeting some election strategy. तूं मेळपाचो आसलो म्हणल्यार तूं पावना म्हणून Exactly. So previous night that was supposed to meet. That's how good strategies आयिल्लो आसा. स्ट्रॅटेजीज तुका मेळटा. ते एक्चुअली तो ग्रूप पणजे कांबलाचे मेळ्ळे. सो मागीर रातचो तो डेव्हलपमेंट जालो. खबर ना कितें बिचारांक सगळ्यांक खबर आसा की BJP आनी TMC एकूच आसता. समटायम TMCच्यो स्ट्रॅटेजी कदाचित BJP डिसायड करता आसपाक शकता. Can this be connected with that now? I don't know. Because BJPचे पॉलिटिक्स खंयच्यान कितें जावपाक शकता. देशांत ते खंयी वचून कोणाकूय कनेक्ट करून कितेंय करपाक शकता. BJP इतली कॅपेसिटी आसा. सो तांकां BJPक अंडरस्टिमेट करपाक शकना. कारण ज्या तरेन तेणी TMC गोंयांत हाडल्यात आनी ज्या तरेन BJP TMCक स्ट्रेंथन करता बाकीच्या वटच्यान आनी TMC चे काम काँग्रेसीक पीक करप त्या एजंटाचेर ते दोनूय पार्टी काम करतात. सर तुमकां दिसता आतां गोवा फॉर्डाचे तुमचे अलायन्स जाला तेजें कारण आसूंक शकता कित्याक जायते तुमचे लिडर दुसरेय डिझायन जाले. ऑन द कॉन्ट्री रेजिनाल्डूच सांगतालो TMC गोवा फॉर्डा बरोबर अलायन्स सांग जाल्यार आपूण पक्षाक रावपाक डिफिकल्ट जातलें म्हणून. कारण आपल्याला तो हावजींग बोर्डाचो 3 वोट आसता तेंचो गोवा फॉर्डाक स्ट्रेंथ आसा म्हणून. सो ऑन द कॉन्ट्री रेजिनाल्डूच चड प्रेशर करतालो ब्लॅकमेल करतालो
की गोवा फॉरवर्डा बरोबर अलायन्स जायना जाल्यार आमकां आसपाना म्हणून. सो कुलतोरी कशें आसतलें आतां काँग्रेसाचें स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट घालपाक? आमचो ब्लॉक मेळटलो आनी ब्लॉक डिसिजन घेतलो, ब्लॉक डेलिब्रेशन करतलो आनी आमचे कडेन खूब ऑप्शन आसात कुलतरी. There is a rumor that Sardin could be asked to contest. एनीथिंग कॅन हॅपन इन कुलतरी. Dinesh Babu, you are the leader of this party now. This organized Zalal. How do you see this taking forward in as far as the party into election move? See, BJP is trying to demoralize us through various means. They are desperate because we are exposing them completely, and this is not the end. They will not, as long as our cadre is strong. ज्या कॅडरान जो ग्रासरूट लेवल जे आमचे सगळे वर्कर आसात त्या वर्करांनी ही पक्ष सांबाळून दवरलेलो आसा. लिडरांनी केन्ना व्हडलेशें कॉन्ट्रिब्युशन केलें नाशिल्लें पार्टी पक्षाक. हो पक्षाक वयर काडला जाल्यार आमच्या पार्टीच्या वर्करांनी काडला आनी पार्टीचे वर्कर होच आमची स्ट्रेंथ आसा आनी त्यांच्या बळाचेर आमी फायट करता आनी त्यांच्या बळाचेर आमी बीजेपीक एक्सपोज करीत रावतले. तेणी आमचेर कितलेय हल्ले करूनी बीजेपी धरून टीएमसी धरून आनी कोणाक धरून आमचेर कांयच फरक पडपाना. आमचो मॉरल कसोच जावन वचपाना आनी बीजेपीचो डिफीट हो निश्चित आसा. Could you clarify one more issue? Is that there is a rumor that Minister Michael Lobo could join Congress, though he denied this rumor is false. As a party president on this, So I have no idea about it, as I already said it to you earlier. Whether he is joining, not joining. Right now, he is the BJP minister. He is a BJP MLA. He's in talks with you. It's not there. Okay. म्हणटा जावंक शकता जावंक शकता. हांवें जावपाक शकता म्हणून खंयच म्हणना. Right now, right now, Anything can- आयच्या दिसा कांय जावना. तो बीजेपीन आसा, तो बीजेपीचो मिनिस्टर आसा, तो कसो जॉईन जावपाक शकता काँग्रेसीक? हां. सो तेणें रिजायन करता मागीर जॉइन जातो. हांव कित्याक सांगू ताका? ना कसो जॉइन जातो. सो पूण अशें कांय ना. ते मायकल लोबाक हांव कित्याक सांगू? ताणें रिजायन जावचें, ताणें रावचें, ताणें खंय वयचें, ते तेंगेलें आसा. तशें काय? दाखयला आशा दाखयलें काँग्रेसाक जॉईन जावपाचें हें दाखयलें. कोण हें? मायकल लोबो. मायकल लोबो सोडून बीजेपीच्या कितलेशेच लिडरांनी आमकां इच्छा दाखयल्ली आसा जॉईन जावपाक. पयर एलिना साल्दना जे आम आदमीन गेल्ले हां. तेही मेळोन आमकां एक्सप्रेस केली की आपूण काँग्रेसीचे. अशे कितलेशेच बीजेपीचे MLAs आनी बीजेपी लिडर आमकां एक्सप्रेस केला. कारण ज्या तरेन बीजेपीचें राज्य चल्लां तातूंत खुबशे लोकांक मान ते ना. सो त्या हेजेर खूब लोक डेस्परेटूय जाल्ले आसा. तशे लोक डेस्परेट जाल्ले. सो एलिना तुमकां जॉइन जालें ना तुमी एलिनाक घेवून. आमी तांकां सांगलें की आमची प्रोसेस आसता हम्म. इलेक्शन. आमी कोणाक तिकेट प्रॉमीस करपाक शकता की आमी आम आदमी पार्टी जावं TMCनी आमी एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक 2 जाणां 3 जाणां प्रॉमीस करून आमी तिकेट प्रॉमीस करून कोणा आमी पक्षान घेयनात. हो आमचो सामको पक्को निर्णय. आमी प्रत्येकाक सांगता तुमी जॉईन जाया पार्टी. तेजे नंतर सगळे बसया, डिस्कस करुया आनी लोकांक कोण कॅन्डिडेट जाय तो पॉप्युलर कॅन्डिडेट काडया. हे आमी सगळे लिडरांनी इवन एलिना साल्दनाक आमी तेंच सांगलेलें की आमी जॉईन जा मागीर असेसमेंट करुया आनी लेट्स डिस्कस अबाउट टिकेट लेटर ऑन. फायनल सीट शेअरिंग केन्ना जाता तुमचें गोवा फॉर्डान तुमचें? That will take time because the leaders who are involved in that, they will discuss and deliberate on that issue. You are not involved with these discussions. So everything I cannot handle. ओके. So आमचे बाकीचे लीडर आसा ते कशाली हँडल करता. थँक्यू.